Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केल्ली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरजा. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट वाट धरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपल्याच वायट काळजाचे बुदी पोरमाणें तीं चल्लीं. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सोरले त्या दिसा सावन ते आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जालें म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान ताण केली आनी आपल्या पुर्वजां परोस तीं पास्ट जालीं. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका तीं चीत दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिडकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हळ्यार नाच. हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतलें चोरून गेलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्पोरा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडोप, आमचो तारोप, ताका वाखाणुया. जबाब, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजा, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाक आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरावरी दारूण करूं नाकात. जबाब, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोडण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजान थावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच भलो आनी काकलुसार. लुका पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगळो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, बिल्जेबूल देंवचाराच्या वरदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिन्नां वळखून ताणें अशें तांकां म्हळें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. पूण तोच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार
ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बिल्जेबुलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बिल्जेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बळिश्ट मनीस हात्यारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बळिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हात्यारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या भागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बराबर पुंजायना तो शिंपडायता. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवाजता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन. नियाळ. जाणें दोळो रोचला ताकाच दिश्ट ना. स्तोत्र 9:4 वोळ 9. नियाळाक आधार. मोदींच रस्त्यार बंद पडलोली गाडी खूब जाणांनी प्रयत्न करून पासून चालू जायनासली ती पळोवन रस्त्यान पासयेक वेतोल्या एका जाणट्यान चावी आपणा लागीं मागली. तांणी मोतींतूच हांसोन ताची गंमत पळोवया म्हूण ताचे लागीं चावी दिली आनी तांच्या अजापाक म्हळ्यार ताणें चावी घालतोच गाडी चालू जाली. हें अशें कशें घडलें ते चिंतूकूच उरले आनी तांचे बारीकसाणेन गाडी व्हडलोलो तोच व्हडणार म्हूण कळोन आयलें. कांय बरी सोबीत सुंदर आनी तरेतरेच्या वस्तूंचो सांगात दिवन देवान आमकां रचल्यात. आमचे जिणेंत ताणें कांय शिमो घाल्यात आनी एक शीम म्हणल्यार आडवारलोल्या रुखाचें फळ. ह्या फळा वरवीं पातोक भितर सरलें. देवाच्यो आज्ञा आमी मोडूंक लागलीं. ताच्या नीट मार्गा वयलीं आमी कुशीन सरत रावलीं आनी हे परी आमचोच नास आमी करून घेतलो. आमीच आपणायलोल्या दुखा कोश्टांत आमी आतां रडटां. देवाक आमचें दूख दिसना काय वो आमचें रडणें आयकोंक येना काय म्हूण आमी शिणटां. पिराचीत काळांत वो देवाचे कृपेच्या काळांत आमी आसां. आतां तरी ताच्या नीट मार्गार चलोवंक प्रयत्न करुया. बापा मोगाळा,
तुजे उपदेश तुजी आज्ञा पाळून आमच्यो खोट्यो कोरण्यो पयसावूंक आमकां तूं शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.